नमस्कार येवकार गोवा डोनेट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स गोंयांतही कोविडाचो आलाम मास्क सोशल डिस्टन्स पाळचे वाशीन बुस्टर घेवचो 60 वर्सां वेल्यांक बुस्टर जायत एक्सपर्ट कमिटीची खासा बसका लोकांक उलो गोंयांत कायदो शिक्षण संशोधन आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाचे फाल्यां उक्तावण साकवाळे ट्रांझिट कॅम्पस परमनंट कॅम्पस धार बांदवाड्या 20% सीट गोंयकारांक एंट्रन्स जुलयांत NHAIचो गिनीज रेकॉर्ड अमरावती ते अकोला 75 किलोमीटर हायवे हॉट मिक्साचे काम 105 वरां 33 मिनिटांनी मंत्री गडकरीन केली टीमीची तोखणाय पास्टर डॉमिनिकाच्या ट्रस्टाच्या मर्सिडीजाचे टॅक्स माफी रद्द करूंक सरकाराच्यो हालचाली 2014 दिल्ली टॅक्स माफी रिकव्हरीक नोटीस डॉमिनिक हॉस्पिटलांत म्हारगायेचे संकेत आरबीआयन रेपो रेट वाडयलो घरां गाडयांची रिणां EMI भारत क्रेडिट कार्डा वरवीं UPI पेमेंटांक बावटो सहकारी बँकांची हावसिंग रीण मर्यादा वाडली राम सेतूचो जिओ फिजिकल सर्वे जालो हिंद महासागराची पातळी वाडटा सेतूचेर सँडबार ड्रिल करून सेतूचे सॅम्पल संशोधन प्रकल्प 3 वर्सां तडीक NIOचो संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हूण भाऊ बांदोडकारान जुवारी बिल्लाक दिल्ली जमीन आतां सोदतात विकूंक फायल मंत्रिमंडळांत भोंवता विजयाचो अलार्म गोवा एंटीबायोटिकाच्या कामगारांक म्हयन्यात जाले पगार ना मध्यस्थीक पावलो आमदार जीत म्हणटा प्रायव्हेट कंपन्यां प्रमाण मार्केटिंग जाय सरकाराच्या कानार घालता गोंयांतही कोविड केशी वाडटात तरी भिवपाची गरज ना लोकांनी मास्क घालचे वाशीन घेवचे म्हणून एक्सपर्ट कमिटी सांगता आरोग्य मंत्री विश्वजिताचे येजमानकेन एक्सपर्ट कमिटीची बसका जाली 60 वर्सां वेल्यांनी बुस्टर डोस घेवचोच ल्हान भुरग्यांक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वाशिनां दिवची म्हूण कोविड टास्क फोर्साक समितीची शिफारस People, those expert committees, viewers, everybody should wear masks wherever they go in crowded places, public places. They should mandatory wear. Government can't always bring rules, regulations and सक्ती केल्या म्हणून लोक पाळटा म्हणून तशें नासता ते प्रत्येकाने आपापल्या जीवनाची काळजी घेवपाची गरज आसा एज अ इंडिविज्युअल एंड अ सिटीजन अपील फ्रॉम द एक्सपर्ट कमिटीज वेअर अ मास्क सोशल डिस्टन्स माय अपील टू ऑल द पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा and all the younger generation, your parents, your elders, your grandparents who are eligible for this precautionary dose, please make sure that they take this precautionary dose, because as we were discussing among the experts, there was also a discussion saying that how does the virus, when it affects a person who is above 60 or maybe having comorbidity, but this immunity of every person is different, so it can affect a person in a different way. Sometimes it can even lead to mortality, so it is very important that a person takes the precautionary dose. आम्ही कितें ठरयलां की even private doctors जे pediatrician असले, there are few pediatricians and doctors who have been a part of the expert committee for so many years, for the last couple of years, and basically their view also was not only in pediatric hospitals but also in their clinics we should allow them to give the vaccination, which we have said that you should be allowed to give, and there is no restriction of that. They will be allowed to give. So that will be one of the recommendations of the expert committee. So I think everybody was unanimous on that. That should be done. एकदम mild असते, एकदम mild आहे. म्हणजे बॉडी काय कळा बी ना केन्ना केन्ना. आमच्या मध्ये आता कोणाक कोविड असल्यार बी कळचें ना. म्हणून ते वेगळे दिसले जाल्यार वचून टेस्ट करपाची आहा. पण आता केंद्र सरकारान बी सांगलें टेस्टिंगाचेर भर दियात. टेस्टिंग करपाची गरज आहा. तुमकां जर दिसता की बॉडीन वेगळ्या तरेन तुमकां दिसता गो एंड चॅक युअर सेल्फ. त्या काय ना सद्या म्हाका सद्या आमी मास्काचेर लक्ष दिवंक जाय, सोशल डिस्टन्सिंगाचेर दिवंक जाय. सगळीकडे नी जग रिएक्शन केल्यार हें जाता आमी ते प्रत्येक राज्याचे पळयलां पीक कसो वयर वयता फ्लक्च्युएट कसो जाता परत देंवपाक चालू जाता
सो मातसो ऑब्जर्व केल्यार बरें न्ही. बेश्टें नी जग रिएक्शन कितेंय केल्यार कोविडांतल्यान आतांच भायर येता, मनस्थिती लोकांची आतांच बदलूंक लागल्या. पण त्याच बरोबर आमी सगळ्यांनी कॉशियस रावपाची गरज. जे कितें प्रिकॉशनाचे जे संदेश सरकार दिता ते ताका सहकार्य लोकांनी केल्यार खूब बरें जातलें. म्हणजे आमी लोकांचें जीवन आमी सुरक्षीत दवरूं शकता. कायदो शिक्षण आनी संशोधना विशीं आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ गोंयांत सुरू जाता. सांकवाळे उपासनगरांत बार कावन्सील ऑफ इंडिया ट्रान्झीट कॅम्पसाचें फाल्यां उक्तावण करता. जुलयांत पयल्या बॅची खातीर एंट्रन्स टेस्ट. परमनंट कॅम्पस धारबांदोड्या येतलो. गोंय सरकारान थंय जागो दिला. 3 वर्सां थंय विद्यापीठ उबें. 20% सीट खंय गोंयकारांक राखीव. Tomorrow at 4:30 p.m. we are going to hold a very big program. The India International University of Legal Education and Research, Bar Council of India is going to establish here in Goa, and the building which we have got for this institution is going to be inaugurated tomorrow. This university is a world class and first of its kind. This will be a very unique institution, particularly for the country as well as the Asian region of the world. The institute has got 50 acres of land from Government of Goa in Dharbandora, where we will establish the permanent structure. That the multidisciplinary courses will be there, right from undergraduation in law up to research. The LLD, everything will be there. And our studies, our education will be based on multi-customized creative law learning programs with proper integration of law. The dual degree programs will also be there. The Juris Doctor. We are going to collaborate with several foreign universities, the top universities. We are already in touch. Some of the universities of the world, they have already given their consent, and they are rather interested in collaborating with the India International University at Goa. And dual degrees means our students who are interested, they will be allowed to practice in other countries with whom we are going to collaborate. How many seats are there, sir? 120 for undergraduation, 30 for LLM. And later on? Next year we will increase the number of sections. NHAIन केलो गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड. अमरावती ते अकोला 75 किलोमीटर हायवेचे हॉट मिक्साचे काम NHAIन 105 वरां आनी 33 मिनटांनी केले. नव्यान बांदिल्लो हो रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग 53चो भाग. NHAIचे 800 कर्मचारी आनी कंपनीच्या 720 कामगारांच्या पंगडान हो रेकॉर्ड केला. मंत्री गडकरीन टिमीची तोखणाय केली. I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI, on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 km continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. Total time taken is 105 hours and 33 minutes. I once again congratulate all the engineers from NHAI, contractor Mr. Jagdish Kadam from Rajpath
Infracom Private Limited, consultants, all the workers and the machine operators for achieving this world record. I look forward to see the work from Amravati to Akola is completed by the end of 2022. फोंड्यां तिसरो जिल्लो करूंक रवीचो यत्न चल्ला. ताका वीज मंत्री सुदिनाचो तेंको. तिसरे जिल्ह्याचे हेडक्वॉर्टर्स खंय बस स्टँडाच्या सरकारी सुवातींत करूं येता. फोंड्यां RTO बिल्डिंगे लागसार वीज मंत्र्यान 200 kV ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केलें. चिरपुटे शापूरच्या लोकांक खंय फुडलीं 25 वर्सां भंय ना. तिसऱ्या जिल्ह्या खातीर रवीक सुदिनाचो तेंको. KTC बस स्टँडा कडेन 92,000 स्क्वेअर मिटर सुवातीत खंय जिल्लो हेडक्वॉर्टर्स करूं येता. हांगा तिसरो डिस्ट्रिक्ट जावचो म्हणून आमचो रवी बाब प्रयत्न करता. प्रयत्न जावपाकूय जाय. आनी तिसरो डिस्ट्रिक्टात ज्यो बिल्डिंगो जो कॉम्प्लेक्स जाय सगळे तरेचो, जी सेंट्रल ऑफिसां जाय, जी अग्रिकल्चर बिल्डिंग्स जाय, त्यानंतर बाकीचे सगळे त्यो हांगा करपाक तांकां मेळटा. तांणी ते हातांत घेवचें, कारण हांगचें राहणीमानूय आपोआप वाडटलें. वीज पुरवण्याचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर सुदिनाची फातोड्ड्याच्या आमदाराक ही जाप. सगळ्यांत म्हत्वाची पॉवर डिपार्टमेंटाचेर टिको करता कोण तरी एक मंत्री, आमदार, माजी मंत्री करता. ताका खबरूच ना. जेन्ना फातोर्डा किंवा आजूबाजूक लायट वता तेन्ना वेर्णाक तोच स्वता फोन करून सांगता की ती मातशी कमी कर आनी आमकां दी. तशें आसपाक जायना. ज्या कडेन रोड वाडयला थंय थंय आमी एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर घालतले. एक वेर्णा आनी एक आमी सालिगांव, ही दोनूय सबस्टेशनां कित्याक रिटेंडर जाली, कितें जालें तेच्या फाटल्यान हें मातशें त्या आमदारान चवकशी करपाक जायची. फोंड्या RTO बिल्डिंगे लागसार ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक हांवें सांगिल्लें की हो तांच्या फंडांतल्यान हो ट्रान्सफॉर्मर बसया. पूण कर्मधर्म संयोगान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हांव ना जालो आनी जें मुखार काम जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना. परत कोवीड आयलो आनी तो तुमकां आसा त्या घरां आनी वयल्यान ते ताका 25 वर्सां पुरो. उणीवेलो नालो उसपून नितळ करपाचें कामूय सुरू केलें. हे योग्य रितीन डिसेटींग जावपाक जाय. हेचेर आमची नजर आसतली. ह्यो प्लास्टीक ज्यो बाटल्यो आसा, हे बाटले खेपी खुबशे पत्रकारांनी न्यूजूय केल्ली सगळे नालांनी हाडून उडयता म्हणून. आतां नालो योग्य रितीन क्लीन जावपाक जाय. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. RBIचे रेपो रेट वाडोवन म्हारगायेचे संकेत. रेपो रेट 50 बेज पॉयंट्स वाडोवन 4.90%. चालू अर्थीक वर्सा अर्थव्यवस्थेच्या वाडीचो अदमास 7.2%. गव्हर्नर शक्तिकांत दासान घोशणा केली. बँकांची घर गाडयांची रिणां EMI म्हारग जातलो. क्रेडिट कार्डा वरवीं UPI पेमेंटांक बावटो. सुरवात रुपेन सहकारी बँकांची हावजिंग रिणाची मर्यादा वाडयली. And based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The protracted war in Europe and the accompanying sanctions have kept global commodity markets, global commodity prices elevated, and this is across the board. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. Considering the importance of cooperative banks in promoting inclusive growth, 3 measures are being announced for the cooperative banking sector. 1, the limits for individual housing loans being extended by urban cooperative banks and rural cooperative banks, which are basically state cooperative banks and district central cooperative banks,
which were last fixed in 2011 and 2009 respectively, are being revised upwards by over 100%. It is now proposed to allow linking of credit cards on the UPI platform. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून भाऊन बिर्लाक जमीन दिल्ली. ती आतां विकूंक सोदतात. हे जमनीक सनद दिवंक फायल मंत्रिमंडळांत भोंवता. फातोड्डेचो आमदार विजयाचो आरोप. आदलो उद्देग मंत्री विश्वजितान ती खंय परत घेवची. काँग्रेसी कडेन युती जाल्ली ती खंय वेल्या वयर. युनायटेड आसा काय ना ते सध्याचे परिस्थितींत सांगप कठीण. 500 हेक्टर जमीन म्हळ्यार कितली जाली 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही 1969 एक लीज डिलान जुवारीक दिल्ली. तेन्नाचे मुखेलमंत्री गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयांत इंडस्ट्रियल ग्रोथ जावचो, लोकांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून ही जमीन दिल्ली. ही जमीन आतां तांचे बापायचे बेस जाल्ले भशेन ही जमीन आतां विकपाक सुरवात केल्ली आहा. कुडके कुडके करून हे जमनीची विक्री चालू आहा आनी हाका सनद दिवन हे इन्स्टिट्युशनलायज करपाक आतां प्रोसेस चालू आहा. म्हाका दिसता आतां फायल तांचे मंत्रिमंडळान फिरता. म्हजो पॉइंटेड क्वेश्चन आशिल्लो विश्वजीत राणेक, कित्याक 19 ऑक्टोबर 2019 विश्वजीत राणेन एक स्टेटमेंट काडिल्लो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून आसतना की जुवारी जर बंद उडयता प्रोडक्शन जाल्यार जी जमीन तांकां दिल्ली ती तांणी जमीन परती करची म्हणून सांगता. वी हॅव ऑल्सो फेल्ड द पीपल ऑफ गोवा. जो एफर्ट घालूंक जाय आशिल्लो एक पब्लीक सेंटिमेंट ताका न्याय दिवपाक वो आमी दिलो ना. आमचे बरोबर जे अलायन्स जालें काँग्रेसीचें हें एक हाफ हार्टेड आनी अनएन्थुजियास्टीक अलायन्स आशिल्लें. एक करपाक जाय म्हणून केला वावर काडिल्ले भशेन अलायन्स आशिल्लें. ताजे खातीर आय बिलीव दॅट वी फेल्ड द पीपल ऑफ गोवा. शिरोडे शिलाय उद्देग घालपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां. हो उद्देग खंय प्रशिक्षण घेतिल्ले 600 वयर बायलांक रोजगार दितलो. बीजेपी मोदी सरकाराची 8 वर्सां पुर्ती मनयता. ते निमतान शिरोडे गरीब कल्याण संमेलनात मुख्यमंत्री उलयतालो. मोदी सरकारान घेतिल्ले म्हत्वाचे निर्णय, धोरणां आनी स्किमी विशीं उलयलो. टिचिंग इंडस्ट्री जी हांगा हाडपाची आशिल्ली खंय तरी मदीं उरल्या. सुभाष भाऊ फॉलोअप करून त्या महिला भगिना खातीर ती इंडस्ट्री हांगासर हाडपाचो प्रयत्न जो आसा तो निश्चित रित्या जातलो. त्या खातीर आमच्या दुसऱ्या फेजीत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या हातूंतल्यान आमी सगळ्या जाणांक स्वयंपूर्ण करपाचो संकल्प जो आसा फक्त तुमी एक पावल फुडें मारपाक जाय. विलेज ऑर्गनायझेशनांतल्यान आमचे RDA डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्धतीचे काम करता. अभिनंदन करता त्यांचे. मुद्दाम जर तुम्ही पळयशात जाल्यार प्रत्येक प्रॉडक्ट जो करता ताका मार्केट दिता, ताका ऑनलायन मार्केटिंगचे काम आमच्या विलेज ऑर्गनायझेशन आनी RDA डिपार्टमेंटान सुरवात केला. रस्त्याची मागणी असली, इंडस्ट्रीची मागणी असली, फाटल्या साधारणशे 1 महिन्या भितर इंडस्ट्री घालपा खातीर सगळ्यो पळोवन गेल्ले आसा. येवट्यान गोरट्यांनी बी आनी तेवट्यान आमच्या गांवठांनी बी दोनी कडेन इंडस्ट्री येवपाक शक्यता आसा. आज सकाळच्या म्हाका एक मनीस मेळ्ळो जो म्हणलो आपण 3 कोटी 4 कोटी 5 कोटी रुपया महिलांच्या उदरगती खातीर आपण हाडूंक शकता असं. दोस्तांनो लक्षात घ्या, अविरत प्रमाणे अखंडपणे तुम्ही सगळ्यांनी काम करचे पडटलें. सुशेकडे घेवपाक जायना. आणि आमचो तुमचा सगळ्यांचो उदरगतीचो मार्ग असा पयली सुरू केल्लो आसा. आपल्याकडे मोदी आनी सध्या निमित्तान तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आपाक ताचे बरें आयुश्य मेळचें, बरें आयुश्य मेळचें, बरें आरोग्य मेळचें. कित्याक आजाय बरे स्किमी येवजणी या देशाच्या उदरगती खातीर, या देशाच्या गरीब लोकां खातीर ते घेवपाक जाय, फुडाकार घेवपाक जाय आनी ते घेवपाक तांकां ते आरोग्याची तास मेळपाक जाय. निमाणे वास्कोत नवे नुस्त्या मार्केटाचें काम शुक्रारच्यान सुरू जाता. फाटलीं 15 वर्सां नुस्तेकारांनी प्रकल्पाक विरोध केलो. नुस्तेकारां तात्पुरती दुसऱ्या सुवातेर वचूंक तयार जायना जालीं.
आता नवो आमदार दाजीन मध्यस्थी करून बाबा पुतो करून नवे मार्केट बांदूंक तांकां तयार केल्यात. आज आमी ह्या फिश मार्केटाक म्हणजे डिसमेंटलिंग करपाक स्टार्ट केल्या. फाल्यां फूल मार्केट डेमोलिश जातलो. म्हणजे आज एक दीस ताणें आमकां टायम मागलो की आज एकूच दीस आमी धंदो करता आनी फाल्यां वतात म्हणून. सो तांचोय मान दवरून आज आमी स्लो हांगा स्टार्ट केला डिसमेंटलिंग. फाल्यां सकाळीं फूल मार्केट हो डिसमेंटल जातलो. वास्कोकारांक जाल्यार मुरगांवकारांक सुद्दां एक बरी गजाल आसा. जितले लॉंग पेंडींग 15 वर्सांचे फिश मार्केट आयज दाजी सरकाराच्या नेतृत्वा सकयल जे जो कितें प्रॉब्लम्स आसलेले ते सॉर्ट आवट करून विदीन एका म्हयन्यान तेणीन हे इनिशिएटीव घेवन आयज हे मार्केट आमचे डेमोलिशन स्टार्ट करपाक जाल्यार आनी न्यू मार्केट आमचे तयार जाता. खरोच हो प्रोजेक्ट आहा पळय फिश मार्केट हो गरजेचो प्रोजेक्ट आसलेलो आनी म्हाका दिसता खंय तरी हांव चेअरपर्सन आसतना हांवें ते रायट डिसिजन घेतलेलें आनी वास्कोक खंय तरी फिश मार्केटाची गरज आसलेलें. कांय इशुआ खातीर खंय तरी फिश मार्केट हांगा जावंक ना, डिले जाले. सध्याच्या मार्केटाची दशा जाला, केन्नाय कोसळूंक शकता. नवे मार्केट जाय म्हूण वास्कोकार मागताले. खरेंच गरज आसा. आज वास्कोचे फिश मार्केट तुमी पळयला आसत जाल्यार खरेंच वायट परिस्थितीन फिश मार्केट आसा. सो खंय तरी सगळ्या वास्कोकारांक दिसतालें की फिश मार्केट बेगीन जावचें आनी तो प्रोजेक्ट जावचो. कितें ना कितें कारणा खातीर खंय तरी प्रोजेक्ट उरलो, 15 वर्सां रखडलो. आमकां हे बाबाचेर विश्वास आसा म्हणून आमी दिला आनी सायबीण मांयक तो मानता म्हणून हो बाजार ताका हात लावपाक दिला. ना जाल्यार ताका हात पासून लावपाक एकल्या पासून दिवना. वास्कोकारांक एक बरो दीस मेळ्ळा. कित्याक गेली कितलींशींच वर्सां हो मार्केट जावपाचो म्हणून हेच्या पयलीं खूब प्रयत्न जाल्ले आनी तेच्या प्रयत्नाचें फळ म्हणून आयज आमकां एक बरो दीस पळोवपाक मेळटा. ह्या प्रकल्पाचें 2013 सावन 3दा टेंडर जालें, मात नुस्तेकारांनी आडयल्ल्यान काम फुडेंच वचना. 9.5 कोटीचो हो प्रकल्प खंय 18 म्हयन्यांत उबो जातलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पास्टर डॉमिनिकाचे चॅरिटेबल ट्रस्टाचे मर्सिडीसाचेर टॅक्स माफी फाटीं घेवंक सरकाराच्यो हालचाली. 2014 केल्ली टॅक्स माफी रद्द करपा विशीं डॉमिनिकाक रिकवरीक नोटीस. 7 दिसांत जाप मागल्या. धर्मांतर प्रकरणांनी जामिनार आशिल्लो बिलिवर्स पास्टर सध्या हॉस्पिटलांत एडमीट. ताका खंय काल सांजे जोर आयलो म्हूण हॉस्पिटलांत. एज अ तुमी एडवोकेट डॉमिनिक तुमचे काय क्लॅरिफिकेशन इन द सेन्स तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन इश्यू करचें पडटा. दे हॅव टू इश्यू अ नोटिफिकेशन. सो टुडे देर इज नो एब्सोल्यूट नोटिफिकेशन टू गेट दिस पर्टिक्युलर exemption revoked. There has to be a notification for that, for revocation, which is absolutely not. It is not their case also that the vehicle was not in the name of trust, or we are not the trust, or we are not even using it for the trust purposes. That is not their case. They say on the basis of legal opinion of the law department that it is such luxury vehicles cannot be used for charitable. Whereas the rule does not say so. Rule only says, Rule 22 to be specific, says that charitable trust vehicles tax should be exempted. That's it. All charitable trust. All charitable trust. They don't say that luxury or no luxury, nothing. That is silent. Now they are interpreting on the basis of law opinion. And in fact, the law opinion had given an opinion that the law has to be amended subsequently, which has not been done as of now. And now this particular notice is issued, targeting us for the first time. Targeting? Yes, I would say targeting. Because after 7 years it is FIR and immediately issuing a notice is targeted. रामसेतूच्या पुराव्यांक नीट. हिंद महासागरांत जिओफिजिकल सर्वे जाला. उदकाची पातळी वाडून सध्या रामसेतूचेर सँडबार आयल्यात. तांचे ड्रिलिंग करून रामसेतूचे सॅम्पल काडटले. रामसेतूचो काळ सोदप चल्ला. NIOचो संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. रामसेतू संशोधन प्रकल्प 3 वर्सांत जावपाचो. संवसारीक महासागर दिसा दोनापावला NIO सुवाळो. Ram Setu we are working. Actually, we have conducted one field trip in Ram Setu. In fact, 2 field trips now we have conducted, and we have done already geophysical survey. So what we are next round we have with this geophysical survey we have tried to locate the location where it could be, and there we are going, because right now everywhere sand is there. It is submerged with sand thing. So what we are going to do that we will take drilling project in that area, collect the samples,
and then once the samples we get from those areas of from bridge part or something, more result will come, and then we'll be able to tell something about that. Next 2 years we'll be able to do that. See, sea level is increasing, there is no doubt about that. Particularly what has happened, the global warming, everybody is aware of global warming, temperature is going up, and particularly in Indian Ocean, if you see Pacific and Atlantic, they are pole to pole. But Indian Ocean, we have low latitude land boundary, because north it is not going up to pole. So ocean circulation is not very fast, it is sluggish. So heating in this part is more. So per decade it is heating by about say 1.15 or 1.6 degrees centigrade, whereas other ocean they are heating by 0.1 or something like that. So if it continues like that, many of the coastal areas will be submerged. Particularly it will be danger for Bangladesh and east and west for Goa part of that. A lot of Bombay part will be submerged, but it means it will not immediately it is going to happen, but some threat is there. नुस्तें पोसपाचो उद्देग धंदो करूंक सोदतल्यांक सरकाराचो तेंको मेळटलो. नुस्तेमारी खात्याचे सबसिडीचो लाव घेवचो म्हणून नुस्तेमारी मंत्री निळकंठाचो उलो. नुस्तेमारी बंदी नुस्त्याचे वाडीक गरजेची. बंदी मोडटल्यांचेर खंय एक्शन जातली. बंदी आसतना मार्केटांत येवपी फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याचेरय खंय खात्याची नजर आसतली. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक सेपरेट फिशरीज डिपार्टमेंट केला, तेज्या अंडर मसल फार्मिंग, फीश फार्मिंग हे सगळे एक्टिविटी करपाक परमिशन दिवचें म्हणटना तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन हे सगळे एक्टिविटीक आमचें परमिशन दिता आनी तेंच्यांनी आमचे कडेन अप्रोच जावचें आनी जे कशें करपाक जाय, खंय करपाक जाय आनी परमिशन घेवपाचें तितून तांकां आमी जाता तितली मदत करतले, जेणे करून हे डिपार्टमेंटांचो वाव जाता. जे कोण करूंक सोदता तांकां आमचें परमिशन आनी आमची मदत मार्गदर्शन जाय. तेज्या बरोबरूय नवीन विकपाक ट्रेडरां पासून खुबशे सबसिडी आहा. गव्हर्मेंटान वर्सां जून 1 to जुलय 31 पासून फिशींग बॅन आसचें नुस्त्याक ब्रीड करपा खातीर आनी ऑटोमॅटिकली एज पर हेज्या प्रमाणे डिपार्टमेंटान आमी डायरेक्शन दिलां की 1 तारखेच्यान बंद. एक्शन पळय जे आसता ते आमकां गव्हर्मेंटान पास केल्ल्या प्रमाणे कितें फायन मारप आनी तांकां फायन मारल्या उपरांत ती कोर्टाक तेंची केस घालता. कोर्टूय आपली फायन मागीर तांकां मारता. फॉर्मलीन हें कॅमिकल आसल्या कारणान हो रायट सगळो FDA हेल्थ डिपार्टमेंटाक. तेज्या बरोबर आमचें डिपार्टमेंट फिशरीज आसल्या कारणान आमी तेजेर वॉच दवरतले. एका काळात 100 कोटी मायज उलाढाल करपी तुयेची गोवा एंटीबायोटिक्स 7 कोटीर पावल्या. आरोग्य मंत्र्यांनी सरकाराच्या लक्षांत हाडून उपाय काडटा म्हणून मांद्रेचो आमदार जीत उलयला. गोवा एंटीबायोटिकांत खंय बाकीच्या प्रायवेट कंपन्या प्रमाण मार्केटिंग करूंक जाय. कामगारांक कितले म्हयनेच पगार पडूना म्हूण कळ्ळे उपरांत आमदार वचून मॅनेजमेंटाक मेळ्ळो. तेंचे येयलेले गोवा एंटीबायोटिक्साचे की तांकां सॅलरी इश्यू आसलेले, कित्याक तांकां 50% सॅलरी घातली, उरलेली घालूंक ना. मागीर CEO आनी तेंचे बाकीचे मॅनेजमेंटा कडेन पयलीं डिस्कस केले आयज मिटींग घेवन. तांकां विशय कितें तो मांडलो. तेंचे डिफिकल्टीज इतलेच आहा की तांकां ऑर्डर्स मेळनात. जे गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान ऑर्डर्स मेळटाले ते खंय तरी स्टॉप जाल्या, त्या कमी प्रमाणात मेळटात. आनी आतां फक्त सेंटूर आनी म्हाका दिसता जिनो हे दोगात कडल्यान तांकां प्रोडक्शनाक ऑर्डर्स आहात. सॅलरी हो एक वेगळोच भाग आहा, पूण आतां जर प्रोडक्शन येदे व्हडले प्रोडक्शन आमकां सायड आहा हांगासर आमची, पूण ऑर्डर्सूच मेळना जाल्यार फुडें फ्युचर कशें. त्यात हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की जे वेलनस जे मार्केटिंग करता तशें आमी गोवा एंटीबायोटिक्सां मार्केटिंग करूंक जाय. ते जर तशें तेंचे लेवलीचेर जर कॉम्पिटिशनाक येयले डेफिनेटली तांकां प्रॉफिटान वयतले. म्हाका दिसता 100 कोटी टर्नओवर एका टायमार जातालो एन्युअली, तो आयज खंय तरी 7 कोटीचेर येयला. ऑनरेबल आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक हे सगळे मांडटलो, तेचे कडल्यान सजेशन्स घेवन गोवा एंटीबायोटिक्स आनी कशें प्रोग्रेस करतली आनी कशें वयर सरतली आनी प्रॉफिट मेकिंग हे जातली कंपनी जातली ती आमी कितें आतां येणारे असेंब्ली टायमाचेर आमी डिस्कस करतले. मुख्यमंत्री म्हणटा कितें तें पळयता. केन्ना पळयता कितें म्हाका विचारचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप.
बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.